हें सगळें आमच्यान पळोवंक जाता आनी हांव सरकाराक शिटकावणी दिता आनी वॉर्निंग दिता. हे मडगांवच्या मार्केटान मडगांवचे फुलकार, म्हापश्या मार्केटान म्हापशेचे फुलकाराचो इशू आहा, फोणेच्या मार्केटान फोणेच्या फुलकाराचो आहा. हो स्टेट इशू आमी करतले आनी हांव सगळ्यांक इन्वायट करता. चड करून गोंयचे पक्ष जे आहात म्हळ्यार जे गोंयकारपणान बिलीव करतात, गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आहा, दुसऱ्या पक्षांनी घेतिल्ले आहा इशू, सगळ्यांनी एक जावन हे सरकाराक धडो शिकोवचो की गोंयची मार्केटां म्हणटा ती गोंयकारांच्या हातान आसपाक जाय आनी गोंयकारा खातीर जर गोंयची मार्केटां ना जाल्यार कोणा खातीर आहा ती. हो प्रश्न आमी सरकाराक घालतले आनी हो इशू आमी एस्कलेट करतले. कित्याक हें जें काल आयकलां हांवें तें रातचें पळयल्लें, ताजेर अशें दिसता की तो सिलेक्टिवली कोणाक घेतलो कोणाक घेवचो ना अशें कितें तरी करूंक सोदता. तें हांगा आमी अलाव करचें ना. आनी हें थंय हिंदू वा क्रिस्तांव हे मार्केटान हिंदू क्रिस्तांव केन्ना नाशिल्लें. भाडेल म्हणटा तें क्रिस्तांवच आसतालें आनी तें हिंदूच्याच शॉपां राखतालें. सो हें विसरूचें न्ही. ताका एक पक्ष सोडलो, थंय गेलो, थंय मंत्री जालो म्हणून सिलेक्टीव एमनेजिया जावपाक पावना. हें हांव याद करून दिता सरकाराक आनी शिटकावणी दिता. अशें जर गोंयकार कोणाक आडायलो जाल्यार फूल मार्केटान कोणाक एलावड करता, ताका कितलो रायट आहा हें सगळें आमी खोडून पळोवचें पडटलें.